सर्टिफाइड ना सबकी लिस्ट लगाई। सब डाला इसमें, मैंने सब लिखा है। मैं आपका रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ लिखा है, पीछे की तरफ में लिखा है सर। नहीं बाद में they will read everything, वो लोग खाली नोट पे नहीं जाते, सब मैंने लिखा, पेपर ना नंबर डाले आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। We are not hiding anything, सारे मैंने जो भी हुए सब मैंने डाला। अभी आपका अभी 5 केस सबका मैंने नोटिफाइड हुआ है, सबका लिए मैंने बोला है कि सबको रिवोक करना। सो और 4 केसेस आर फाइनली नोटिफाइड, 5 केसेस आर प्रोविजनली, तो मैंने सब डाला इसमें। ये भी आपने अप्रूव किया 74,000, इसीलिए तो हम भेज रहे हैं ना लोकेशन, एवरीथिंग क्या करें। आपने मांगा भी नहीं था, हमने तब भी डाला। नहीं हमने मांगा है पूरा, तो इसीलिए मैं डाल रही हूँ ना रिवोकेशन। इस चीज वगैरह ये थोड़ा लिस्ट प्रिंट अभी अच्छा है क्या आपके? आने का समय कौन सा प्रिंट है आपके पास? अप्रूव हो गया, प्रोविजनल उसमें होगा, दिखाइए। ये है ना इससे स्मिता को बुला लो, ये आपका रिप्रेजेंटेशन ये विलेजेस का है। हाँ मेरा रहेगा, मेरा नहीं, ये अभी आप ये तो अभी मैं मेमोरेंडम के हिसाब से भेज रही हूँ, तो ये अभी मैं मेमोरेंडम के हिसाब से भेज रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको सबमिट किया वो भी लगा वो भी उसके वो भी लगा दूँ। हाँ वो भी लगा, पहले का भी हमारा ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर को भी भेजा है इन्होंने, पहले का भी ऑफिस है, तो वो भी मैं लगा देती हूँ, लेकिन मैं आज भेज रही हूँ। हाँ वो भी हम इधर रहते हैं, आप भेजो भी सरकार को, मैं भेज रही हूँ। वो भी लगा। ये जो है ना, ये इसका एक प्रिंट उनको चाहिए सर को, एक दे देना, और मैं मंगवाती हूँ सर, घर है वो, मैं प्रिंट लगा दूँगी, ठीक है सर। मैं ही लिख देती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लगा देती हूँ आपका। वो अटैच करो मेरा हाँ भी। पहले मैं अटैच करती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ, हाँ। ठीक है सर, मैं मंगाती हूँ। लेकिन मेरा लगाओ क्योंकि मंगा उसमें रही सब सर, हाँ, yes उसमें sir, सब मंगा है रही। मेंशन Yes. किया है, उसमें टोपोग्राफिकल मैं एरर्स लगा। जो है वो भी मेंशन किया है। यस सर, हमारा भी रिलीजियस ऑफिस लेटर, ठीक है, मैं वो भी और भी लगा दूँ। We are meeting option. और इसका हाँ। इसके लिए 10 मिनट को वहाँ से मंगाना, हम लोग के वहाँ से पेपर मंगाना पड़ेगा ना लगाने। हाँ लगाओ, तो लगाओ और वो भेजो। त्यांच्यानी रेडी केला, वोटिंग केला, बाईट घेता ना आगात घेऊया, अजून जाऊ ना असो
आम्ही असं राहतो खूपच राहायचं नोटिंग केला रे आता म्हटलं चल पुढे चल मासे ते यार ते लिस्ट मासा हो फोटो घेत आहे ये शेमर इसके वासो इकडे दिस होय देरा घे कुठे चल ना फायदा ते देरा पण नका घे मोबाईल तू ना ना मास्टर ते लिस्ट घेता वेस्टे म्हणजे किती सांग आतां आमी आमकां सिटीपीन भितर आपयले कॅबिनान आमी सकाळच्यान हांगा बसल्या भायर आसा पयलू आमी वचोन सिटीपीक जे आमचे डिमांड्स आसा हे मांडले कित्याक 39 इंचा अंतर्गत कितलेशे लँड यूज चेंज आमच्या सानंद्री मतदारसंघात तशेंच पायन शिरगांव पालेम विलेज हांगा कितलेशे लँड यूज चेंजाचो प्रपोजल गेल्लो आसा आनी तेजोच विरोध म्हणून आयज ही प्रोटेस्ट आसा ह्या प्रोटेस्टाक जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना आमी सगळें तुका ब्रिफींग केलें खंय खंय कितले प्रमाणात जो लँड यूज चेंज जाला आनी आमी वचोन सीटीपी कडेन डिमांड घातलो की हे जे जाल्लें आसा हें सारकें न्हू
कित्याक हे जे ऑब्जेक्शन जे आसा ते बिंग अ लोकल MLA सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी हांवें म्हाजें मेमोरेंडम कंटिन्युअसली हांकां दिल्लें आनी तितून क्लियर सांगलेलें की खंयचोय जो सर्वे नंबर आसा तो लँड यूज चेंज हांगा करचो न्हू. तशेंच मिनिस्टराक विधानसभेनूय सांगलेलें, चीफ मिनिस्टराकूय विधानसभेन सांगलेलें, पर्सनल तांकां दोगांकूय लेटरां गेली, ऑब्जेक्शन जी आसा ती फायल केली, गांवच्या लोकांनी तांकां ऑब्जेक्शन फायल केली आनी गांवच्या लोकांनी सगळे विथ सिग्नेचर्स ही ऑब्जेक्शनान तेंच्यांनी सांगलें की कशेंच आमी हे लँड यूज चेंज करपाक येवची ना म्हणून. पण तरी पूण थोडे जे अप्रुवल्स आसा ह्या सरकाराच्या अंतर्गत हे अप्रुवल्स जाले, थोडे रिकमेंडेशनाक गेले आनी टोटल मेळोन आतां जेन्ना आमकां कळोन येयला तेन्ना 9 जे सर्वे नंबर्स आसा हे टोटल आसा, तितूंचे 5 जे आसा ते 5 ऑलरेडी अप्रूव्ड जाल्ले आसा. म्हणल्यार 39A अंतर्गत हे 5 सर्वे नंबर अप्रूव्ह जाल्ले आसा सानंद्रे मतदारसंघात. सो आमी तांकां सांगलें की हे जे सर्वे नंबर अप्रूव्ह जाल्या आनी जे प्रपोजलाक गेल्ले आसा, रिकमेंडेशनाक गेल्ले आसा, हे सगळे तुमी भायर मारपाचे, हे रिवोक करपाचे आनी हे जे जो सरकार आयज गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा तांकां एकूच सांगपाक सोदता की हे आमचे गांवकार, जे गांवकार गांव राखपाक सदांच भायर सरता आनी एवरी टायम विरोध करून ते TCP डिपार्टमेंट जावं खंयचीय डिपार्टमेंट आसूं थंय वयता, तांकां लायटली घेवचें न्हू. आतां जेन्ना CTP कडेन आमी गेले, CTPन आमकां सांगलें की आपूण जे आसा ते नोटीन केल्ले आसा, आमचे जे मेमोरेंडम आसा आनी आमी जे कन्सर्न्स विलेजर्सांचे कन्सर्न जे आसा, आमचे बिंग MLA म्हाजे जे कन्सर्न आसा हे सगळे तांकां पुट अप केले आनी ते कन्सर्न तेंच्यांनी आयज नोटींग केल्ली आसा. ती नोटींग ती म्हणटा की आमी मिनिस्टराक धाडटले आतां, जे मिनिस्ट्री आसा तांकां धाडटले, गव्हर्मेंटाक धाडटले आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान तेजो जो नोटिफिकेशन आसा जो तेजो रिवोकेशन आसा हे त्या नोटिंगान मेळटलें. सो आमी अजून पर्यंत हांगाच आसा, आमी रावल्या की आमकां जेन्ना पर्यंत हो जो नोटिफिकेशन मेळना, जे रिवोकेशन मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगाचे हालपाचे ना. कित्याक सानंद्रे मतदारसंघ जो आसा, जो आमची पालेम विलेज, शिरगांव विलेज, मंडूर विलेजीन ऑलमोस्ट अराउंड 74,000 स्क्वेअर मीटर जमीन जी आसा ती लँड यूज चेंजान तेंच्यांनी ऑलरेडी अप्रूव्ह केली. ती आतां आमी पयली कित्याक तेणें प्रपोज केल्ली, आतां ती अप्रूव्ह जाल्ली आसा. सो हे आतां लेटस्ट डेव्हलपमेंट. आमकां पयलू 2च कडली गावल्ली, आतां अप्रुवल जी जाल्ली आसा ती, आतां आमकां 5 कडले जे ऑलरेडी अप्रूव्ह जाले म्हणून ते गावल्ले आसा. सो हितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा हो आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना जावं लोकांक विलेजर्सांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आपणाक जाय तशी मनमानी करता, हेजो आमी पूर्ण विरोध करता आनी आमी रावतले जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना, जेन्ना पर्यंत हो सरकार जो आसा हो जे 39A अंडर सगळे सानंद्रे मतदारसंघात जितले घातलेले आसा ते फाटी घेयना तेन्ना पर्यंत आमी हांगातले हालपाचे ना. तुमकां आतां कितें सांगलें तेणी ते रिवोक करता म्हणून हय, सांगलां आमकां- सगळे तुमी हेजे पांयान जितले आहा तितले ना, आमी डिमांड क्लियर केल्लो आसा, पांयानूच न्हू, आख्खे सानंद्रे मतदारसंघात जितले लँड यूज चेंज घातलेले आसा टोटल 9 आसा, 9 आनी 5 ऑलरेडी अप्रूव्ह केल्ले आसा, तितूंचे आनी कोण प्रपोज केल्ले आसा हे सगळे तेंच्यांनी भायर मारपाचे, जितले आसा तितले भायर मारपाचे, खंयचोच दवरपाक ना. आतां तेंच्या लिस्टा प्रमाणे 9 येयल्या, पण आनीक तेच्या वयर बसून कितें घातले जाल्यार तेय भायर मारपाचे. कित्याक जेन्ना आमचो जो क्लियर कट आमी टोपोग्राफी आमची दिल्ली आसा, जितून फॉरेस्ट आसा, फॉरेस्ट कवर आसा, नॅचरल कवर आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, तितून बफर झोन आसा, हेरिटेज सायट्स आसा. सो हे जेन्ना सगळे आसा आनी तुमी एग्रीकल्चर लँडूय आसा, ते सगळे आसून बसून तुमी लँड यूज चेंज कशें करता, हे क्लियर कट तांकां डायरेक्शन. आनी आमचे मेमोरेंडमान, म्हाजे मेमोरेंडमान हे क्लियर आसा. मुखेलमंत्र्या कडेन हांव उलयल्लो, मुखेलमंत्र्याक हांवें हे सगळे ब्रिफींग केल्लें आनी तांकांय सांगलेलें की फाल्यां समज हे तुमी फाटी घेयना जाल्यार आमी प्रोटेस्ट करूंक भायर सरतले. गांवांतले लोक पयर आमची हे जाली, मशाल रॅली जाली, मशाल रॅली कितलेशे प्रमाणात लोक येयले आनी समज अशें आसा जाल्यार हांव सगळ्या सानंद्रेच्या लोकांकूच न्हू, गोंयभरांतल्या लोकांक उलो मारतलो. फाल्यां हांगा गर्दी जातली, आनी कितें जातलें आमकां खबर ना, फुडें कितें जातलें तें खबर ना. हांव परत एकदां एक आव्हान करता, एक रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की तुमी आमचे गांव काबार करूं नाका. हे आमचे गांव आमचे फुडले पिळगेक जाय आनी ते फुडले पिळगेक दवरितले, नाल्यार हे 39A जे आसा हे भायर मारपाक जाय. तेणी म्हणलें ते कितें हें आहा पळय तें हेका धाडटलें गव्हर्मेंटाक,
तर कितलो टायम पासून लागतलो गव्हर्मेंटाक दिसता आनी गॅरंटी आहा गव्हर्मेंट हें करतलो म्हणून तुमचें आयकतलो म्हणून पयलू म्हटल्यार हांवें सांगला तांकां विलेजर्सांचे तेंच्यांनी नोटीस एड केल्या ते मेमोरेंडम जे आसा ते एड केल्ले आसा हांवें सांगला म्हाजें मेमोरेंडम जें हांवें दिल्लें आसा तें तुमी एड करचें ती सांगता डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन आसा म्हणून ताका सांगला थंयच्यान हाड आनी ते हांगा एड करा तितून सगळे जे सर्वे नंबर आसा सगळे आमी ऑब्जेक्शन रेज केल्ले आसा विथ डिटेल रिपोर्ट्स आतां हें ऑब्जेक्शन रेज करून आतां जो सरकारा कडेन वयता आतां आमकां खबर ना कितलो टायम लागतलो तो ती म्हणटा की ऑलरेडी आसा म्हणून मिनिस्टर सो तेजे कडेन वचोन तो कितले टायमान दितलो तें आमकां तरी खबर ना पण जेन्ना पर्यंत तें जायना तेन्ना पर्यंत तरी आमी हांगा ठाम मारून आमी रावतले हय आयजूच जावपाक जाय कित्याक आयज वर्किंग डे आसा फाल्यां नॉन वर्किंग डे नाल्यार तांकां ओवर टायम करचो पडलो न्हू ह्या जे आसा अधिकारी आसा समज ते आयज बसून करिना आमी रेडी आसा काय ना आमी सगळे हांगा रावपाक रेडी आसा की फाल्यां जेन्ना पर्यंत ते फाटी घेयना तेन्ना पर्यंत आमी हालपाचे ना कित्याक परत परत आमकां येवचें पडटा बसी करच्यो पडटा आमचो प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट घेवन येवचो पडटा हांगा सदांच आमी अशें दित रावले तेंचो आख्खो धंदो काम धंदे सोडल्यार रांदता ते उपाशी पोटार हांगा आसा सो अशें सदांच जालें ना कशें जातलें जेन्ना पर्यंत जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगासले वचपाचें ना विरेश ती जे ते इन्स्पेक्शन जे जाता तुमी कितें एक्शन तुमी रिक्वेस्ट करतले कित्याक तुमी म्हणटा ऑफिसान रावन तेणी इन्स्पेक्शन केला ते ऑन ग्राउंड ते मॅच जायना म्हणून नो डेव्हलपमेंट झोनाचेर उलयता हांव तेजेर तुमी कितें एक्शन डिमांड करता पळय हेजेर आमी थोरायन हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी हेजे एक्शन घेवपाक लागून आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांक आमी हेजो लेखी कंप्लेंट दितले कारण कितें आसा कित्याक तुमकां दाखयले त्या प्रमाणे तीन डिफरंट टोटल एरियाज दाखयल्ले आसा एकूच सर्वे नंबरान सो हितून कळटा की मिसमॅनेजमेंट जाल्ले आसा हांगासले अधिकारी जे आसा ते वचोन सायट विजीट सारखे करिना तांकां कोण सांगता म्हणून ते येवन सायन मारतात ती कशी सांगता आपणाक येवन दिले आपणान सायन मारली ती चॅक बसून करिना अरे हांगा गुगल इमेजीस मेळटा तो भूनक्षा म्हणून आसा आयज आमचे नवीन भुरगे बसून ते भूनक्षा चॅक करून पळयता म्हणून हिका हांगा बसून पळोवंक जायना सो हे एक सिंपल हें आसा कित्याक आयज टॅक्नॉलॉजी मेळपाक हांगा बसून आमकां सगळें मेळटा आनी तुमचे कडेन इतलो सर्वीस आसा इतले पयशे आसा टीसीबी डिपार्टमेंट रिचर्स तेन्ना मिनिस्टरान बसून सांगलें की आमी इतलो पयसो करता म्हणून सो हो पयसो वयता खंय हांकां मातशें एडुकेट करपाची गरज आसा रिसर्च करपाक तांकां टीम जी आसा ती सारकी ना काय कितें हो प्रश्न पडटा सो हेजेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लागून आमची लेखी जी कागाळ आसा ती आमी करतले आनी आमकां जाय की हांगाच न्हू सानंद्रे मतदारसंघात न्हू गोंयभरान लोक आक्रोशान भायर सरलेले आमी हांगा आसा जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना सानंद्रे मतदारसंघाच्या प्रत्येक गांवांत न्याय मेळना जे आयज तेंच्यांनी घातलेले आसा हांवें तांकां परत विचारलेलें की तुमी आमकां विचारलेलें काय म्हणून ती म्हणून ना सो आमकां विचारनासतना गांवांत कितें परिस्थिती आसा ती पळयनासतना उदक सारकें ना हें पळयनासतना ही जाता तितली अप्रुवलां दीत आसा सो आमी हेजो पूर्ण विरोध करता आनी जेन्ना पर्यंत जायना तेन्ना पर्यंत मॅनिप्युलेशन जाता दिसता तुका ह्या डिपार्टमेंटान ह्या सगळ्या हेजें डेफिनेटली हें सगळ्यांक खबर आसा हांवें सांगपाची गरज ना हे प्रत्येक गोंयकाराक कळटा की कितलें मॅनिप्युलेशन जाता आनी आमी तरी प्रूव करून दाखयलें आमी सगळे दाखयले तेंच्या फुड्यान दवरिले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे एक आसा आनी हांगासलो एक आसा सो कंटूर जो मॅप आसा तितून डिफरन्स आसूंक शकता सेंट्रल गव्हर्मेंट पळोवंक जायना आनी वयल्यान डबल इंजीन अशें न्हू की बाबा एक सिंगल इंजीन आसा दोनूय इंजिनां चलना सारकी नाल्यार बंद पडटलें न्हू सो आयज अशें आसा की एक इंजीन अशें करता आनी एक इंजीन सकयल आसा सो वयर सकयल ते चलपाक जाय तेन्नाच सारकें आसा सो हें वयर सकयल चलोवपाची जबाबदारी मुखेलमंत्र्याची आसा आनी ती जबाबदारी घेवन तेणें खरें म्हटल्यार पळोवपाक जाय लक्ष दिवपाक जाय ह्या डिपार्टमेंटान टीसीबी डिपार्टमेंट जाता कितें तें तुषार तुमी सांगा आयज तेणी परत आपयले तुमकां आनी तेणी अपडेट दिले तुमकां कशें दिसता आयचे प्रोटेस्टाचेर जशें तुमी सगळ्यांनी आयकलें की आमदारान तुमकां सांगलें जे तेंच्यांनी प्रपोज केले चेंज ऑफ झोनाक आमचे 5 गांव आसून सातांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणी सद्या एक नोटींग रेडी केला जे तेंच्यांनी मेन्शन केला की ते तितले सर्वे नंबर ऑलरेडी एप्रूव जाल्ल्या आणि जे प्रोविजनल एप्रुवलान आसा ते रिवोक करचे आतां ती म्हणटा आतां एका सेक्रेटरी जातली मागीर टीसीबी मिनिस्टर वयतली सो आमी आशा दवरता की आयच्या दिसा ते डिसिजन जातले आनी हो नेट जो आसा आमच्या भितर लोकां भितर आमी जो पर्यंत रिवोक जायना आमी हांगाच बसून रावतले आनी आयच्या दिसा आमी अपेक्षा दवरता की ते रिवोक जातले फाटल्या फावटी तुमी हें ऑब्जेक्शन दिलेलें सो ते परतून कशें येता तर नोटिफिकेशन तेच आमी गेल्या फावटी सर्वे नंबर आसले ते 53, 54, 55 हे सर्वे नंबर तेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडलेले ह्या फावटी तेंच्यांनी काडला 42/1 42/2 तिंका आमी गेल्या फावट सांगले आमच्या पांया गांवा कडेन तुमी खेळनाका म्हणून पूण तेंच्यांनी आयकोना आमकां 500 स्पीड केले आमची परिस्थिती अशी अडकून दवरली की आमी हांगसर बसून आमकां डिसिजन घेवचें पडलें की तुमी फाटी घ्या म्हणून तुमची फोर्टनायटी मिटींग जालेली पंचायती तेणी डिसिजन कितें घेला सद्याक फोर्टनायट मिटींगेक गेले फावटी ज्यो नोटिफिकेशन काडलेली हेच्या पयलू हे सोडून बाकीचे नोटिफिकेशनचे आमचे जे आमची ऑब्जेक्शन मांडलेली ऑब्जेक्शन लावन
TCP डिपार्टमेंटान बीन सबमीट केलें की जे नोटिफिकेशन काडला ती फाटी घ्या पळय आनी एक सांगपाक सोदता एक मेजर आनी एक व्हडलो जो अप्रुवल आतांच म्हाका कळला तेंच्यांनी प्रपोज केल्लो पण ताका अप्रुवल जाला तो म्हटल्यार मंडूर विलेजीन. आता मंडूर विलेजीन सर्वे नंबर 59 हांगा ऑलमोस्ट 74,000 स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी अप्रुवल जाला 39 अंडर आनी तो दोंगर आयज आख्खो तो दोंगर जो आसा तो टोटल ते कन्वर्जन करपाक सोदता लँड यूज चेंज करपाक सोदता. हो मेजर आसा सगळ्यांत चड थंय आसा. तशेंच बांबोलीम विलेजीन 94 सर्वे नंबर आसा थंय 32,000 स्क्वेअर मिटर सुमार थंय चेंज केला. दुसरो आनी एक कुर्का विलेजीन 6,000 स्क्वेअर मिटर चेंज केल्लो आसा. सो अशें आनी एक 10,000 ऑलमोस्ट चेंजिंगाक आसा. सो अशें तेंच्यांनी कितलेशे चेंजिंगाक ऑलरेडी केल्ले आसा आनी बाकीचे लँड यूज चेंजाक दवरिल्ले आसा. सो हें समज जालें दोंगरांतले दोंगर गेले नाल्यार उदक आनी खंय मेळटलें. आयज आमकां सादें उदक मेळना. अशी परिस्थिती आसा की लोक म्हाका फोन मारून खाता मातसो कितें उदकाचो प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आनी हांव सगळ्या लोकांक मागता सानंद्रेच्या लोकांक हे पळय आयका सानंद्रेच्या लोकां कडेन मागता हांव आयज हेका लागून भायर सरपाक जाय. हें समज जायना सगळ्यांनी भायर सरपाचें पडटलें. कशें बीन घेवन येवया हांगा रावया टीसीबी डिपार्टमेंटान कित्याक तेंची जबाबदारी आसा. आनी हो जो बोर्ड आसा टीसीबी बोर्ड आसा ह्या टीसीबी बोर्डान सगळे आहले सगळे आसा म्हणल्यार तुम्ही पीडब्ल्यूडीचो पीसी आसूं तेका जबाबदारी घेवंक जाय की उदक शॉर्टफॉल आसा म्हणून तेणें सांगपाक जाय आसलें मात तें सांगिना. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर लँड जेन्ना जाता एग्रीकल्चर लँड यूज चेंजान वयता तेन्ना तेणें ऑब्जेक्शन दिवपाक जाय आसलें. ते म्हणटा आमकां काय लागना मग ते बोर्डार आसा. तूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट कन्झर्वेटर जो आसा तेणें सांगपाक जाय आसलें की बाबा हे फॉरेस्ट आसा हे तुमी चेंज करपाक शकना म्हणून मात तो ते काय ना सगळे मोने कशे ओगी आसा तोंड बंद करून ओगी आसता. सो हांगा सगळे जेन्ना आसा तेन्ना हे टुरिझम डिपार्टमेंट आतां टुरिझमाचो डायरेक्टर आसा टुरिझम कित्याक आयज ह्या दोंगर हिरवेगार दोंगरांक लागून आयज कितलेशे टुरिस्ट गोंयांत येता. हे दोंगर ना नाल्यार टुरिस्टूय येवपाना बंद जातले. आयज कितलेशे कडेन टुरिस्ट कमी जाल्ले आसा. सो हे जेन्ना सगळे डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आसा आमी टीसीबी डिपार्टमेंटूच म्हणिना बाकीचे डिपार्टमेंटाचे जे अधिकारी आसा तेवूय तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसा जे बोर्डान आसा ते ना तेंच्यांनी रिटर्न आपणाचे ऑब्जेक्शन दिवपाक जाय आसलें आनी ते दिला ना. हांवें ऑलरेडी मागला तेंचे कडेन की मिनिट्स ऑफ मिटींग जी आसा ती दिवची म्हणून जे ऑब्जेक्शन कोणान दिला काय ना ते कळोंक जाय. कित्याक थोडे जाण अशे आसा बोर्डान बसलेले आसा ते आपणाच्या फायद्याक लागून जाय तशें करता. जाय तशें ह्या बिल्डर लॉबींग ह्या दिल्लीचे लॉबींग ते दीत आसा. आतां मंडूर म्हणटा तो विलेजीचो तो दोंगर आसा तो दोंगर एक कपूर म्हणटा तो भायलो दिल्ली बिल्डर तेणेन घेतलेलो आसा दिल्लीचो. सो आयज तेका तुमी दिल्लीकाराक तुमी काडटा आनी तो जागो हे करता डायरेक्ट लँड यूज चेंज करता. थंय फाल्यां बिल्डींग येतलो तो म्हणटलो आपणा जागो आसा थंय रस्तो पासून जा थंय मातयेचो हे आसा मातयेचो पांयवाट आसा. सो ही जी पांयवाट आसा तुमी खंयच्या बेजिसाचेर म्हाका कांयच कळना खंयच्या बेजिसार इन द हार्ट मोदी सारको तुमी तेका प्रपोजल दिलो रस्तो तरी आसपाक नाका. कितें तुमी एक रिटर्न दिता ना ते रस्तो तरी दिसपाक जाय. मातयेचो जो पांयवाट कशी आसा मातयेची थंय तुमी दिता. सो हेतून इतलेंच कळटा हे सगळे फितूर आसा तांकां कितें मेळटा म्हणून तें चल्लां आनी आमी हेजो पूर्ण विरोध करता. जेन्ना पर्यंत हें जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा बसतले. थँक्यू. ते लिस्ट मेळटा तें मेळलें लिस्ट कर दिला चोरस मशीन मोडले लाईव्ह